नमस्कार. आम्ही आयज आहा ते बाणस्तारी जे नवे मार्केट बांदला भितर आनी हे नवे मार्केटान हो मदीं जो भाग आशिल्लो हांगासर जवळ जवळ 100 वर्सां पयलींचो हो वड अशें म्हणटात की वडार देवस्थान आनी हो पावणे दोनांक राती अकस्मात कोसळ्ळो आनी हांगासर जसो म्हणटा की बाणस्तारी हांगासर बाजार भरता आनी तेणे करून रातचे हांगासर जे मार्केटवाले येतात ते हांगासर बाजार लायतात आनी ते वचून दुसरे दिसा येतात. पण पयलीं हे लोक हांगाच रावताले पण राती हो जेन्ना पावणे दोनांक सुमार पडला तेन्ना लोक नाशिल्ले आनी लोकांक काय व्हडलेशें कोणाक मार लागोंक ना आनी हो पळोवन एक दोन शॉपां जी हांगासर वेपार जाय ती सद्या पोना आसा आनी जे पत्रे घातलेले ते थोडे लुकसाण जाल्ले आसा नव्या मार्केटाचेर. म्हाका दिसता अजून तरी हांगासर फायर ब्रिगेडीचो कोण पावोंक ना म्हणटा ते अजून आनी तो इतकरूच कितले लॉस जालां कितें आहा तें मागीरूच एस्टिमेट कळटलो. पावणे दोना ते दोग जाण मरे न्हिदलेले ते न्हिदलेले ते कितें जालें ते न्हिदू पडोन जाली न्हय न्हीद पडोन म्हणटा ते उठल्यान थंय न्हिदले ते मागीर साकान उठोन येवन सांगूंक लागले आमी न्हीद पडोन जालें म्हणून ते उठून थंय गेले म्हणून. पेडार न्हिदलेले ना हे पळय येते आज सकाळी येवन सांगूंक लागले ते पावणे दोनाक पडले आमी घाले येपार आमगे येपाराचे बी सगळे पडले राती लावन गेल्ली चेडो लावन वयता न्ही. कितल्यांक सुमार पडलें हें? पावणे दोना आनी तुमी रातची रावता हांगासर मागीर? ना 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 कोण रावना कोण रावना ते दादले रावता. हां दादले रावता थंय पयलीं रावता रे आमी. पयलीं रावताली हे आतां नवें बांदलेल्याक ना ना नवें बांदलेल्या कोण रावना हां पयलीं सगळे न्हिदताले आमी अशें पड्डे बांदून. हां कोणाक लागोंक ना मगे हें? ना ना कोणा लागोना कोणा लागोना. हो जो आतां वड आहा वडेश्वर प्रसाद म्हणटा आमी केन्ना हें जालो काल राती 1:10 सुमार हांव जागोच आसलो म्हज्या घर हांगा तेकोरूच व्हडलो आवाज जालो हांव येवन पळयत जाल्यार कळना पूण अशी देवाची सासाय 500-600 वर्सांचो वड आमचो. प्रत्येक फावटी अशें जाता की येदो व्हडलो बाजार भरता कोणाकूच कितेंच मनशांक त्रास करिनासतना तो आपलो कशें कितें करपाचो सांबाळटा. पूण हे फॉलोअप हांव लास्ट पावसा पयलीं करतालो डेप्युटी कलेक्टराक हांवें दिल्या डिजास्टर मॅनेजमेंटाक कितें आमचो वड सामको वीक जाला आनी मोडपाचे परिस्थितीन आसा. समज जर मोडलो हांगासर येदो व्हडलो बाजार जाता जिवाची हानी जावंक शकता पूण हांव फॉलोअप करीत आसलो पूण आमकां डिजास्टर मॅनेजमेंट कितेंच हेल्प करूना आनी कांयच जावना. आतां हांव जर पंचायती कडेन इतलो फंड मोडपाक पयशे ना आनी कितें आमकां एप्रुवल जाय पडटा कितें मोडटलो जाल्यार आनी इतलो वोट देंवयतलो जाल्यार 1-2-3 लाख ताका खर्च आसा. इतलो जर डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडेन गव्हर्मेंटा कडेन इतलो जर पयसो फंड्स आमकां दिवपाक जाल्ले जाल्यार आयज ही परिस्थिती जावची नासली. तर देवाचो उपकार की आयज कोणाकूच हानी जावना. आयज बाजार आसलो राती बुधवारा 1:10 सुमार हो पडलो. सो आतां फायर ब्रिगेडी तुमी कळयलां हें क्लियर फायर ब्रिगेड आतां आमी पंचायत लेवलाचेर काडटा. फायर ब्रिगेड कितें कोणाक समज जर घरार उरता आनी कितें जाता जाल्यार ते कट करता तसो कांय ना प्रॉब्लेम. फक्त व्हडलेशे आमचे पत्रे गेल्या थोडे एक 4-5 लाखाची हानी जाल्या ती तितलीशी व्हडलीशी ना की तेज्या पेक्षा आमकां चड लोकांची काळजी आसली. समज जर आयज येदो व्हडलो बाजार सांजे जर कितें जाल्लें जाल्यार कोणाक कितें जाय तें सांगूंक शकनासलें. पूण देवाचो उपकार हो वडेश्वराचो आमचो इतले वर्सां ल्हान ते व्हडले बरें हांगाच जाल्या आनी ह्या वडाची सासाय म्हणून आयज ही कळ्ळ्या म्हणून 100 वर्सां 100%. हय न्ही एक्झॅक्ट म्हणल्यार कितल्यांक सुमार हें जालें? तुमी हांगा आसले राती आनी कितें वारें बीन आशिल्लें वादळ? हां सादारण कितले वर्सांचो आसतलो वड हो? पण हरशीं दिसाचे सगळे हांगा भाजीकार अशेंच बसता न्ही. आयज वार तुमचो हेजो हां पण राती पडले म्हणून पण तरी हांगासर हें लायिल्लें आसलें ते पोना उरलें माल जावल पण उरलो. आतां फायर ब्रिगेड बीन येयली सकाळीं क्लीन केलं कोण येवना अजून? ओके ओके तुमी दर ब्रेस्तार येता हांगासर? हां ओके तुमी रावता हांगा? ओके ओके बाणस्तारीच्यान प्रेसिडेंटा खातीर विवेक प्रभू.